आमचे चालते भाषेंत सांगचें तर साबता दिसा लांकूड जमयनाय, रान्नीक उजो फुंकिनाय आनी लेकाच्यागी चड मेटां चलनाय. साबताच्या दिसाच्या विशेवाचें कठीण पाळप सांप्रदायिक जाल्लें. जेजूच्या शिसांनी साबता दिसा गाद्यांतल्यान चलत आसतना कोणश्यो मोडचें पळयल्ल्या फारिजेवांक हातून साबताच्या दिसाचो नियम मोडल्ले परी दिसलो. शिसांचे सालींत स्कांदल दिसलें. जेजून आपल्या शिसांची पार्त घेवन उलोवन साबताचो कायदो मोडूंक उलो दिलो ना. बगार साबत आनी ताचो अर्थ कसो समजूंक जाय म्हणले विशीं शिकोवन दिली अशें म्हणयत. साबताच्या आचरणांत आजची गरजे भायली तीव्रताय जेजून दाखोवन दिली. केवळ भायल्या दाखोवपा खातीर वा कानून पाळपा खातीर मात्र पाळच्या धर्मा वा साबताच्या मोगाची कृत्यां ऊस म्हणून जेजून शिकयलें. सुवार्थेंतले जेजूचे शिकवणेंत मनशा मोग प्रमुख स्थान घेता. मनीस एक वस्त न्हय, मनशाक ताचेंच गण आसा. साबत मनशा गणाशी पळयवन समजूंक जाय शिवाय तो साबत मनशाक बेश्टावची एक रीत जावंक न्हय. साबत मनशा खातीर केल्लो आनी मनशाक साबता खातीर केल्लो न्हय म्हणल्या उतरांनी मनशाचें घन उबारून धरलां. साबत मनशाक उपकार असो जावंक जाय शिवाय ताका कोश्टूंचें वा लुकसाण हाडचें हातेर न्हय. मनशाच्यो मुळाव्यो गरजो सुदारसूंक आदार जावचे परी साबत पाळची रीत जेजून सांगून दिली. मनशापूत साबताचोय धनी म्हणल्या उतरांनी जशें देवान विंचलेल्या दावीद रायाक आपल्या अधिकारान देवा कुशी समजून घेवंक साद जाता, तशें हांगासरी सांप्रदायिक गजालींनी व्यक्त जाल्ली देवा कुशी समजूंचो, अर्थ करून घेवचो आनी तिदवूंचो अधिकार वा धनीपण देवाच्याच विंचलेल्याक जेजूक आसा तें सुवार्थेकारान हांगासर स्पश्ट केलां.